कोंकणी कथाकार गजानन जोग आणि लेखिका प्रशांती तळपणकाराक साहित्य अकादमीचे पुरस्कार फावो जाल्यात। जोगाचे खांद आणि हेर कथा हे पुस्तकाक जाल्यार तळपणकाराचे दीर्घ मौन ते हे अणकार केल्ले पुस्तकाक हो पुरस्कार फावो जाला। साहित्य अकादमीचो हो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळो, ती म्हाका बरी गजाल दिसली आनी पोट सांगचें कित्याक म्हाका ताजो आनंदय जालो। फुडल्या वर्सा म्हाका कोंकणींत 50 वर्सां जाता बरोवपाक लागल्यार, 50 वर्सां जाता। आतां म्हाका 65 वर्सां, पूण हांव 15 वर्सांचो आसतना पासून बरयतां, सातत्यान बरयतां। आदी मराठी बरयतालो, मागीर कोंकणी बरोवपाक लागलो आनीक ल्हव ल्हव म्हज्या लक्षांत आयलें की जरी आमी घरांत मराठी उलयता तरी आसतना निमाणें आमचो वाठार कोंकणी आनी जे पद्दतीन म्हाका कोंकणी बरोवंक जमता ते पद्दतीन म्हाका मराठी बरोवंक जमना। तरी आसतना दोनूय भासांनी हांव बरयतां, कोंकणी आनी मराठी दोनूय भासांनी बरयतां, पूण चड मुख्य काम म्हणटा तें हांवें कोंकणीतूच केलां आनी ताजो म्हाका सार्थ अभिमान दिसता। खूब खोस जाली, कारण नॅशनल लेवलाचेर राष्ट्रीय पांवड्याचेर जेन्ना खंयचोय अवॉर्ड मेळटा तेन्ना खोशेची गजाल आनी काम केलें हाजें एक चीज जालें अशें दिसता। हें पुस्तक अणकार करतना म्हाका म्हणजे 4 वर्सां लागलीं, कारण तशें तें पुस्तक खूब कठीण आसा, कारण शशीताई देशपांडे जी आसा तिजें जें लिखाण आसा तें खूब अशें इन डेप्थ आसता आनी तिजी भाशाय वेगळी आसा। सो तिजी ती भाशा, मागीर तिजे ते व्हडले व्हडले शब्द, तिज्यो त्यो भावना, हें सगळें जेन्ना ट्रान्सलेट करतालें तेन्ना खूब विचार करचो पडटालो आनी म्हणजे हें पुस्तक वाचून म्हाका खूब अशें इन डेप्थ अशें एक मनाक अंतरात्मा म्हणटा तसो एक खूश जाता न्ही, तसो जाल्लो आनी ह्या पुरस्कारान ताजेर एक मुदयेर ठीकशें दिसलें आनी खूब आनंद जालो। सगळ्यांक म्हजी एकच मागणें की दीर्घ मौन तें जें शशी देशपांडेचें दॅट लॉंग सायलन्स तुमी प्लीज वाचचें। दिवचलच्या मुळगांव गांवकरवाड्या वेल्या केळबाई देवस्थानाचो पारंपारीक गोंधळ उत्सव मोठ्या दबाज्यान जालो। ह्या उत्सवाक लोक बागडी नाच करतात, देवीचो प्रसाद म्हूण बारीक वड्यांचो नैवेद्य वाडटात। उत्सवाक गर्दी बरीच जाता। बाकीच्यापेक्षा वेगळे आसा, म्हणजे ते एका पांयार नाचप आसा। आतां थोड्याशा भुरग्यांक कितें जाल्यार ताची पद्दत म्हणजे जशें जसो वेळ वयता न्हय ताचो स्वरूप मातशें बदलत गेलें, पूण खरें म्हणजे एकाच पांयार ते देवीक पंचारत घेवन आनी त्याच बरोबर तितक्याच नेटाचेर जी घाट आसा ती वाजप आनी जी समय आसा ती 5 वाटी पेटासर तांचें नाचप। सपोज पालावली भितर जाल्यार मागीर ते वाजप बंद करता। हाच्या खातीर एक वेगवेगळी गाणी आसा। मुळगांवच्या ह्या गोंधळ उत्सवाक बारीक वड्यांच्या प्रसादाक म्हणून लोक येतात। पंदरा वेळार निमाण म्हणजे प्रत्येक दिसा म्हणजे कौल जावच्या पयलीं म्हणजे एकंदरीत कितें तरी समाजाची वेगळी परंपरा आसली आनी ती परंपरा थंय आसल्या, पण पिटी दिवप जी आमची कुटाची पिटी आसा ती दिवप आनी त्याच्या बरोबर शीत आनी ताच्या बरोबर बारीक वडे करता ते वडे सगळ्यांक दितात। म्हणजे एकंदरीत तो देवाचो नैवेद्य, म्हणजे लोक जे येता ते तो नैवेद्य व्हरपाक खातीर हांगासर येता। प्रुडंटा खातीर उदय परब। केरिया खाणेपारा मध्यान राती डिझेलाचो ट्रक उमथलो, सगळे डिझेल वावलें। वेळ बरो म्हूण ट्रकान पेट घेतलो ना। ड्रायव्हर क्लिनराक लोकांनी फोंड्या आयडियो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेले। ड्रायव्हर कर्नाटकाचो, ताका मातसो चड मार लागला। ट्रक फोंडेच्यान उजगांव वटेन वतालो। वलता ड्रायव्हराचो ट्रकावेलो ताबो गेल्ल्यान ट्रक परतलो। पुलीस पंचनामो करूंक गेल्ले। क्रेनीन ट्रक रस्त्यावेल्यान काडलो। डिझेल रस्त्यार पातळिल्ले तशें आसा। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।